रस्त्यार जळीमळी भोंवपी गोरवांक तांच्या धन्यांनी आपल्या घरा दवरची, तशीच तांकां रस्त्यार सोडची न्हय। रस्त्यार मेळपी गोरवांक मया गोशाळेंत घालतले म्हण मंत्री लोबो हडफड्या भात कापणी मशिनाच्या उक्तावणा सुवाळ्याक उलयल्यात। RDX गोवा खातीर हडफडच्यान गौतम शिरोडकार। खूपशे शेतकारांनी शेतां लावपाची सोडलेली आहा हारपरां आनी सोडल्या कित्याक वेगवेगळी कारणां आहा। ते एक आमची मिसेस कितें नांव मारियान सांगलें की गोरवां त्रास करता म्हणून। ही गोरवां गव्हर्मेंटाची न्हू, ही गोरवां लोकांची। आतां आमी फुडें सरोन एक गौशाळा जी आहा मया, जे एनिमल लवर्स आहा तेंच्यांनी ही व्हडली बरी शेड बांदलेली आहा। एक 30-40,000 जागो आहा तेंचे कडेन। गोरवां चोरपाक व्हरपाक भोंवपाक जाय, तेंकां खाण घालपाक जाय, जेवण घालपाक जाय। तेंकां व्हरोन बांदली म्हणून जायना, ती आनीक 8 दिसांनी उरची ना, मरतली सोमती। तेंची कुयदाद घेवपाक जाय। 5 वर्सां रावले, आमी सांगीत रावले लोकांक की तुमी तुमची गोरवां बांदा कोण बांदिना। सो हे आमी फायनल डिसिजन घेतलेलें आहा की तुमकां 15 दिसाचो टायम दिल्लो आहा, तुमी मातशें आयका, मिडिया वयरसून तरी आयका। कालांगूट, कांदोली, आरपोरा, नागवा, पार्रा ही आमी पयले फेजीन व्हरता। तेजे उपरांत मागीर दुसरे विलेजींचे आमी स्टार्ट करतले व्हरपाक। पयलीं आपली गोरवां ती व्हरोन घरा लागीं बांदची, आपले गोठान बांदची, गोठे नये बांदचे। कोणे गोठ्याचे रूम केल्या, शॉपां केल्या, तेणी सायडीक तरी आनीक गोठो बांदचो तेंच्या खातीर। इतलेंच सांगून सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा। मिशीन आमचे सदांच आसलेले। आतां ह्या फुडें आमी ट्रॅक्टरूय विकतो घेवपाक आमी एडवान्स दिल्लो आहा। ट्रॅक्टरूय तुमकां फ्री मेवतलो। सो ट्रॅक्टर ओन्ली इन द फिल्ड्स, शेतांनी तुमकां फ्री मेवतलो येता नेक्स्ट मंथ। आमचे MLA मायकल लोबो देव बरें करूं म्हणटा। तो गेले कित्येक वर्सां आमकां ही मशिनरी, हार्वेस्ट मशिनरी पुरयता आनी फार्मर्सांक हेजो खूब आदार गावता। बाकीच्या गांवांनी म्हाका दिसता हाफ सबसिडी फार्मर्स दिता, पण तो आमकां हांगा सगळी फ्री दिता मशिनरी। सो तेका देव बरें करूं आनी लोकांक हेजो खूब हेल्प जाता। हेका लागून आमी आमची शेतां आसा पळय ती चालूच दवरल्या, बापाच्या फाटल्यान आमी चालू दवरल्या। तशें कोंगडचे आमचे भाव आसा, नाग्या शेतां आसा तेंचे तशेंच, ओटफोडचे आसा भाव ते। म्हणजे हे मिशीन येता म्हणून आमी शेतां आनी करूंक सोदता। आमी अशें एड्युकेटेड, चडशे एड्युकेटेड आसा म्हणल्यार शेतां आपली चालू दवरल्या ह्या मिशिनाक लागून। जाल्यार ते फिजिबल नासले, जेन्ना भायले लोक येताले पळय फिजिबल नासले, पूण मशिनाक लागून हे बरो इनिशिएटीव आनी हे काम चालूच दवरचें आनी आमी आनी शेतां करतले। लोक पोरसां लायतात, ही पोरसां परती जावंक जाय। कित्याक चालू जावंक जाय न्हू? पळय बेळगांव तर 2 दीस बंद आहा, 10 रुपयाची टमाटां 40 रुपया जाता। तेका लागून तांकां कितें आहा, पयलें फेन्सींग मातशें मारूंक हेल्प करूंक जावो, एक बांय मारूंक दिवंक जायी। आनी लायटीचे पळय युनीट आहा न्हू, ते थोडे लेस दिवंक जाय तांकां, सो दे कॅन वर्क। आनी अशें जायत जाल्यार परती आमची पोरसां सगळे जाण लायतले जंय आतां शेतां। ते गोशाळान गेले आनी गोरवां हाडूंक गेले मोया, जाल्यार तुमकां 7 दिसां भितर 3,000 भरचे पडटले। 7 दिसां उपरांत ते 3,000 प्लस तेंचे डेली वेजीस कितें आहा 200 रुपया पर डे ते लागू जातले। तर हे सांगा कित्याक, फाल्यां तुमी 15 दिसांनी गेले गोरवां सोदूंक गेले आनी गोरवांक थंय गेले जाल्यार तुमकां 8,000 गोरवां पडटले ते। आनी तुमी पंचायत येतले, पंचायत मेंबरांक आनी सगल्यांक इवन MLAक सांगल्यार स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिल्लें आसा, हितून कोणाचोच हात ना, कोणांनी भितर पडपाचें ना। आमी सगळे पेपराचेर डिक्लेअर केला, त्याचं ते कारण हें लेट जावपाक। आतां तेंच्यांनी म्हटलें की शेतां लावपाक आनी पोसू लावपाक आमकां गोरवांचो हें म्हणून आमी सांगलें आसा। आमी पयले ट्राय सगळे तयार केला आनी आतां आमी तुमकां सांगतात। आमी या आदी पयले केल्ले पेपराचेर घातले, पूण गोरवां उखलूंक कारण लोकांचे कांय सपोर्ट मेळोंक ना। पूण लोकांचो सपोर्ट ना, गोरवां आपली न्हू म्हणटात। एक्सिडेंट जालो म्हणटा गोरवां न्हू आपली, आनी कित्याक जाल्यार गोरवां तेंची। ते गोरवां पडोन कितें मोडले जाल्यार म्हूण धांवन येतात, आपणाक 1,500 2,000 गोरवां व्हरोंक जाय हॉस्पिटलान म्हणून, तेन्ना गोरवां तेंची जाल्यार गोरवां न्हू। ह्या कारणाक लागून आपली गोरवां सगळ्यांनी बांदची। 15 तारखेर नोव्हेंबराची ही सुरवात जातली आनी ही सुरवात जाल्या पण गोरवां लिफ्ट करपाक तुमकां मागीर ती गोरवां थंय वचून हाडची पडली। तितून पंचायतीक कांय येना, तुमकां ती लेटर पयले डायट ऑफ एनिमल हजबंड्री लेटर करची पडटली, आपले गोरवां आयडेंटिफाय करचे पडटले, खूब हे फॉर्मेलिटीज आसा तेका। पूण तितून पयले तुमची गोरवां आसा जाल्यार तुमी सांबाळची, तुमचे गोठ्यांनी बांदची आनी तेंचो परवास करचो। एक वाटेर सोडून, रस्त्यार सोडून, दुसऱ्यांक त्रास करून, दुसऱ्यांची शेतां पिड्यार करून हो तुमी संबंद बंद करचो।